नमस्कार येवकार गोवा टुडे सुयश गावणेकर सविस्तर खबर आदी हेडलाइन। These headlines are brought to you in association with Morning Mantra. Healthy heart, healthy life. गोंयांत ओमिक्रॉनाची पहिली केस, युकेचो 8 वर्सांचो भुरगो पॉझिटिव्ह, एक्सपर्टांची नाईट कर्फ्यू, टुरिस्टांक RT-PCR, पॉझिटिव्हिटी वाडल्यार स्कुलां बंद करपाची शिफारस। पंदरा वर्सां वेल्या भुरग्यांक 1 जानेवारा सावन कोविन रजिस्ट्रेशन, 10वीच्या ID कार्ड, कोमॉर्बिडिटी असल्यार दाखलो, 60 वर्सां वेल्यांक 2 डोसा उपरांत 9 म्हयन्यांनी बुस्टर डोस। गोंयचे नेतृत्व मडगांवकारां कडेन येवपाची संद, मडगांवकारांनी 7 फावटी दिलो तसो तेंको दिवचो, मडगांवकाराची भूमिका निर्णायक, दामबाबाक नाल्ल दवरून दिगंबर कामत प्रचारात। इलेक्शनाक आयिल्ले पक्ष तांचे मदीं झगडून सोंपतले, बीजेपीच फ्रंट रनर, वाणिज्य उद्देग मंत्री पियुष गोयल गोंयच्या उद्देजकांचे भेटेर, मायनिंग सुरू करूंक खंय यत्न चल्ल्या। 10 वर्सां जाली 35,000 कोटीचे कथीत मायनिंग स्कॅम सरकाराक सिद्ध करूंक जमाना, सिद्ध करात ना जाल्यार लोकांची माफी मागात, काँग्रेसीची सरकार पक्षाक चॅलेंज। साश्टींत 8वी सुवातेर बीजेपीचे उमेदवार, 2 ते 3 जाग्यार प्रत्यक्ष नासले तरी बीजेपीच्या तेक्यार मुख्यमंत्र्याचे हजेरेंत फातोड्ड्या दामून प्रचाराचो नाल्ल फोडलो। वेंचणूक तेंकता तशी मेळावलेच्या आंदोलनाक नेट, IIT गेली तरी जमीन नांवार जायना, केशी फाटी घेनात, पंचायतूय दाद दिना, मेळावलेकारांची 70 मोर्चाची तयारी। गोंयांत ओमिक्रॉनाचो पयलो दुयेंती, UK सावन 17 तारखेक आयिल्ल्या 8 वर्सांच्या भुरग्याची टेस्ट पॉझिटिव्ह, एक्सपर्ट कमिटीची बसका जाली, सरकारान नायट कर्फ्यू लावचो, हॉटेलांनी रावपी टुरिस्टांक RT-PCR सक्ती करची, 1000 वयर कोविड एक्टिव्ह केशी गेल्यार पॉझिटिव्हिटी 3.5% वयर पावल्यार स्कुलां बंद करपाची, अश्यो समितीच्यो शिफारसी टास्क फोर्साक वतल्यो। टास्क फोर्स कितें सांगता त्या प्रमाण सरकार करतलो। गोंयांत ओमिक्रॉनाचो पयलो दुयेंती सापडलो, UK सावन 17 तारखेक आपल्या बापाय बरोबर आयिल्लो 8 वर्सांचो भुरगो पॉझिटिव्ह। आरोग्य मंत्री विश्वजीत राणेन ट्वीट करून जाहीर केलें, भुरग्याक आनी ताच्या बापायक आयसोलेशनांत दवरला, भुरगो असिम्प्टोमॅटीक, बापायचो रिपोर्ट नेगेटिव्ह, दोगांकूय कांय दिसांनी डिस्चार्ज मेळटलो। आरोग्य खात्यान ओमिक्रॉन टेस्टी खातीर धाडिल्ल्या सॅम्पलांतल्या 17 सॅम्पलांचो रिपोर्ट अजून येवपाचो आसा। मजगती एक्सपर्ट कमिटीची बसका जाली, सुत्रां सांगता ते प्रमाण कमिटीन नायट कर्फ्यू लावचो म्हूण सुचोवणी केल्या, हॉटेलांनी रावपी टुरिस्टांक RT-PCR सक्ती करची, 1000 वयर कोविड एक्टिव्ह केसी गेल्यार आनी पॉझिटिव्हिटी रेट 3.5% वयर पावल्यार स्कुलां बंद करची, अश्यो 3 म्हत्वाच्यो सुचोवण्यो तांणी केल्या। एक्सपर्ट कमिटीन आनीकूय सुचोवण्यो केल्यात, त्यो अश्यो, पॉझिटिव्हिटी रेट 3.5% वयर गेल्यार हॉटेल बिझनेस रेस्टॉरंट 50% कॅपॅसिटीन, पॉझिटिव्हिटी रेट 3.5% वयर गेल्यार हॉलांत जावपी गॅदरिंग 50% कॅपॅसिटीन। सध्या सप्तकी पॉझिटिव्हिटी रेट 2.4% आसा, 7.5% वयर गेल्यार आनी एक्टिव्ह केसी 3000 वयर गेल्यार टुरिझम एक्टिव्हिटी बंद करपाची, 15% वयर पॉझिटिव्हिटी रेट गेल्यार टोटल शटडावन, GMCत दिसपट्टी ॲडमिशनां 50 वयर गेल्यार सरकारान आनीक हॉस्पिटलां कोविडा खातीर उक्ती करपाचेर विचार करचो, अशी तांणी सुचोवणी केल्या म्हूण सुत्रां सांगता। समितीच्यो ह्यो शिफारसी टास्क फोर्साक वतल्यो, टास्क फोर्स कितें सांगता ते प्रमाण सरकार करतलो। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी। 15 ते 18 वर्सांची भुरगीं 1 जानेवारा सावन कोविड वाशिनाक कोविनाचेर रजिस्ट्रेशन करूंक शकतलीं। कोविन प्लॅटफॉर्मान दिल्ल्या म्हायती प्रमाण ह्या भुरग्यांक आधार कार्ड नासल्यार 10वेचें ID कार्ड वळखीक दाखोवचें पडटलें। कसलेंय दुयेंस आसल्यार वाशिनीकरण केंद्राचेर ते विशीं अधिमान्य दोतोराचो दाखलो दाखोवचो पडटलो।
60 वर्सां वेल्या लोकांक 2 डोस घेवन 9 म्हयने जाल्ले आसत जाल्यार बुस्टर डोसाक कोविनाचेर रजिस्ट्रेशन करूंक मेळटलें. गोंयचें फुडारपण करूंक परत मडगांवचो आमदार दिगंबर कामत तयार. मडगांवकारां कडेन गोंयचें नेतृत्व येवपाची संद. मडगांवकारांनी 7 फावटी जसो तेंको दिलो तसो हेवूय खेप दिवचो म्हणून मडगांवचो आमदार दिगंबर कामतीचो उलो. दामबाबाक नाल्ल दवरून दिगंबरान प्रचार सुरू केलो. अंदूचे वेंचणुकेंत मडगांवकाराची भुमिका खंय निर्णायक. आणि एक वातावरण आज गोंयांत आसा आणि गोंयकारांक सगळ्यांक एक मोठ्या आशेन गोंयकार आज काँग्रेस पक्षा कडेन पळयतात. आणि म्हाका दिसता मडगांवकाराचो रोल अत्यंत म्हत्वाचो आसतलो गोंयांत सरकार फॉर्मा खातीर. गोंयकारांक नेतृत्व दिवपा खातीर मडगांवकारांचो रोल हो अत्यंत म्हत्वाचो आसतलो अशें हांव मागता. हांव सगळ्या मडगांवकारांक उलो मारता. एक संदी देवान दिल्ली आसा आमकां सगळ्यांक मडगांवकारांक की गोंयचें नेतृत्व मडगांवकारा कडेन येवपाचे चान्सीस आज मोठ्या प्रमाणाचेर आसात. हे घंटाय वाजली आणि म्हाका दिसता की मडगांवकारांनी ह्या संदेचो फायदो घेवचो. गोवा फॉरवर्डा बरोबर सीट शेअरिंग खंय वेल्या लेवलाचेर चालू आसा. सीट शेअरिंगाचें आमचें अंडरस्टँडींग जालां तें फक्त गोवा फॉरवर्डा कडेन आनी कोणा कडेन सद्या तरी अंडरस्टँडींग ना. सद्या आतां कोण आसा आनी उरल्या कोण. गोवा फॉरवर्डाच्या सिटांचें डिसिजन हें वयल्या लेवलाचेर तांचें डिस्कशन चालू आसा तें ठरतलें. ब्रुडंटा खातीर भीमा पाटील. गोंयचें मायनिंग सुरू करूंक डबल इंजीन सरकार पारदर्शी तशेंच पर्यावरण आनी अर्थवेवस्थेचो ताळमेळ घालून खंय यत्न करता. केंद्रीय उद्देग आनी वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल उलयला. गोंयांत आयिल्ले कडेन मिडियान ताका मायनिंग सुरू करपा विशीं विचारलें. इलेक्शना कडेन गोंयांत पसरे थाटपी एक पक्ष खंय एकामेका कडेन झगडून सोंपतले. बीजेपीच फ्रंट रनर. गोयलाच्यो 2 दीस गोंयच्या उद्देजकां कडेन गाठी भेटी. माइनिंग के लिए जो एक पारदर्शी व्यवस्था केंद्र सरकार ने बनाई थी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार, उसके हिसाब से गोवा में भी काम हो उसके लिए राज्य सरकार केंद्र सरकार काम कर रहे हैं. लेकिन साथ ही साथ प्रदूषण भी कैसे रोका जाए और माइनिंग व्यवस्थित हो, अच्छे तरीके से हो, ये दोनों चीज़ों का बैलेंस करने की आवश्यकता है जिसके लिए केंद्र और राज्य सरकार मिलकर काम कर रहे हैं. गोवा में हम लगातार विकास की राजनीति कर रहे हैं. विकास लोगों को एक अच्छा भविष्य, अच्छी जीवन, ईज ऑफ लिविंग के लिए काम कर रहे हैं और मेरा विश्वास है कि लोगों का समर्थन और आशीर्वाद भाजपा के साथ रहेगा. सर कैसे देख रहे हैं कि कांग्रेस का 17 में से सिर्फ 2 बचा हुआ है कि किसका साथ तो बीजेपी कॉम्पिटिट करेगा सर? मुझे लगता है ये आपस में इन सब की कंपटीशन रहेगी. बीजेपी तो इन सब से अभी बहुत आगे चली गई है. अभी बीजेपी को जनता की सेवा करनी है और सेवा के कार्य में हमें लगता है कि इनमें से कोई पार्टी वास्तव में हमारे सुशासन, गुड गवर्नेंस के सामने टिक नहीं पाएगी. और कोविड में भी खास तौर पे जिस प्रकार से इस गोवा की सरकार ने काम किया, आज लगभग 100% जो एडल्ट्स हैं सबका वैक्सीनेशन हो चुका है. 90% से अधिक का सेकेंड डोज हो गया है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है. विश्व में किधर भी इतने जागरूक नागरिक नहीं होते. सेकेंड डोज का परसेंटेज कभी इतना ज़्यादा नहीं होता है. तो मैं बधाई दूंगा हमारे गोवा के भाई बहनों को जो इतने जागरूक हैं. दे आर सो अवेयर. 10 वर्सां जालीं 35,000 कोटीचें कथीत मायनिंग स्कॅम सिद्ध करूंक सरकाराक जमलें ना. बीजेपीन स्कॅम दाखोवचें ना जाल्यार लोकांची माफी मागची म्हूण प्रदेश काँग्रेस अध्यक्ष गिरीशाची चॅलेंज. कुडका बांबोळे इको सेन्सिटीव झोनांत प्लॉट्स केल्यात म्हूण काँग्रेसीन इशू काडला. TCPचें कलम 16B खंय मंत्री बाबून ATM कार्ड करून गोंय विकूंक काडलां. आज भी उनको चैलेंज कर रहे हैं. केंद्र सरकार आपका है, राज्य सरकार आपका है, रिकवर करो 35,000 करोड़ को. लोगों को पता चलने दो इलेक्शन से पहले से वो 35,000 करोड़ का स्कैम गया कहाँ. लगभग 9-10 साल हो गए करप्शन का. 35,000 करोड़ का कुछ भी आ ही नहीं रहे. हम चैलेंज कर रहे हैं, अभी भी चैलेंज कर रहे हैं बीजेपी के हर साथियों को, मुख्यमंत्री को कि एक्सपोज करो 35,000 करोड़. नहीं तो गोवा के लोगों से माफ़ी मांगो अगर वो नहीं है तो. कुडका बांबोळे इको सेन्सिटिव्ह झोनात जमनीचे प्लॉट हे स्कॅम खंय बाबूचे. We immediately request the vigilance department to conduct a high level inquiry into the circumstances leading to the approvals
and reapprovals and revised approvals in this project, and if need be, an independent commission of inquiry should be instituted to know how such approvals are granted. The illegal hill cutting is going on. The entire project is covered by 3 tall sheets of around 3 to 4 meters. The machineries are inside. I'm told yesterday only they are moved out, but trucks are still there. की आमची जमीन जी आसा तेजेर हल्लो जाता, and that is why we want to bring, apart from this 16B, scrapping of 16B with retrospective effect, that will happen. The first decision immediately on the formation of the government, first decision will be this. सांखळे पालिकेक फंड केन्नाच कमी करूंक ना म्हूण मुख्यमंत्री सांखळे बस स्टँडाचे उक्तावणाक उलयल्लो. सांखळेच्या म्युनिसिपालिटीक ग्रँड दिवपाक आमी केन्ना कमी करूं ना तें बी तुमकां दिसात. पुराय ग्रँड ही सांखळे म्युनिसिपालिटीक दिल्या. तांकां 100% ग्रँड जी सरकारा कडल्यान मेळटा ती केन्नाच बंद करूंक ना. वयल्यान जाल्यार ती आमची म्युनिसिपालिटी, पूण आनीक 10 कोटी ग्रँड ही चड सँक्शन करून हाडलेली आसा. ताचेर सांखळे काँग्रेसीन मुख्यमंत्र्याक धुलो. पालिका ताब्यांत घेवंक खंय मुख्यमंत्र्यान पालिका मंडळाक फक्त पिडला. आतां चल्ल्यात त्यो फटाश्यो. हे सांगतना ताका मात सुद्दां लज दिसूंक ना की आमकां म्युनिसिपालिटीक कितले हॅरेसमेंट केले. लोकांनी कॉल आमकां दिल्लो. 13 पैकी 10 कावन्सिलर आमच्या पॅनलान निवडून येयल्ले. आमी परते परते कोर्टान आमकां कित्याक वचचें पडलें आमचो CM आसतना. कित्याक म्युनिसिपालिटी काबीज करपा खातीर खूब प्रयत्न केलो तेणें. प्रुडंटा खातीर चेतन गवस. काँग्रेसी कडेन BJPक हरोवपाची तांक ना. TMCच पर्याय. आलेक्स रेजिनाल्ड उलयलो. म्हज्या लोकांक हांव सत्तेंत जाय. TMCन केलो तो सरकार करूच. काँग्रेस इशू काडूंक दिनाशिल्ली तरी विधानसभेंत आवाज काडटालो. 10 वर्सां काँग्रेसींत रावलो. लोकांची कामां जायना. TMC कडेन प्लान, विजन, रोड मॅप आसा. आलेक्सान काँग्रेसींतली घुसमट काडली. And I have made up my mind that we have to somehow reach the ruling 2022 and have a ushering development in my constituency. My development has suffered in the constituency because I have not switched sides. I have remained loyal to the party. I have always been a firm person who has taken up issues in spite of having people telling us not to take issues. Maximum number of questions I have taken up in the assembly and I have received accolades for it. Congress party made me a working president. I never demanded it. They made me a working president. Maybe they had obvious reasons. I would like to request my people and my state. You may be surprised with my decision, but it is really taken in the interest and sincere interest of the state as well as my people. साश्टींत 8 सुवातींचेर BJPचे उमेदवार आसतले. 2 ते 3 जाग्यार प्रत्यक्ष BJP उमेदवार नासले तरी BJPच्या तेक्यार उबे आशिल्ले आसतले म्हूण मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत उलयला. फातोड्डेचो BJP उमेदवार दामून प्रचार सुरू केलो. फातोड्ड्या ताणें खंय खूब कामां केल्यांत, आनीकय उरल्यांत. लोक संद दितले. दाम बाबाक नाल दवरून फातोड्डेचो आदलो आमदार दामूचो फातोड्ड्या प्रचार सुरू. मुख्यमंत्री म्हणटा साश्टीत 8 सिटांचेर BJPचे उमेदवार आसतलेच. सालसेतीतले सीट जे आहा पळय न्ही तूं पळयत राव. पूर्णता सालसेतीत जे आसा पळय न्ही आमी 8 सीट जरी लढयले नासत जाल्यार जे लढयना त्या सिटाचेर आमचे कॅन्डिडेट आसतले सपोर्टेड. कोण सांगता रे तूं? सालसेतीन दामू आहा मरे पळय आतां. मडगांवान कॅन्डिडेट आहा मरे आमचो. नावेली आपल्या नावेलीन कॅन्डिडेट आहा मरे आमचो. कुंकळेन कॅन्डिडेट आहा मरे आमचो. एक परत एक सांगता हांव. ज्या 1-2-3 कॉन्स्टिट्युएन्सीनी जर आमचे कॅन्डिडेट नासले जाल्यार BJP सपोर्टेड कॅन्डिडेट आसतले. हेचे हांव खात्रीनिशी सांगता. एकूय कॉन्स्टिट्युएन्सी हे फावटी BJP सपोर्टेड कॅन्डिडेट नासतना नासचिना. 100% कॉन्स्टिट्युएन्सी BJP सपोर्टेड आसता. हे फावट दामू आमदार जातलोच म्हूण आसा. फातोर्डान भितर नानी पार्क जावपाक जाय हें म्हजें ड्रीम आसा. फातोर्डान भितर अनेक गजाली ज्यो आसा त्यो जावच्यो ह्या खातीर एक पॉझिटिव्ह हें घेवन आमी फुडें वता आनी तो पॉझिटिव्ह हेंच घेवन वतले. कारण लोकांक शेवटी भाशणां नाका, लोकांक जाय काम.
प्रोटंटा खातीर भीमा पाटील. घेऊ एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक, रोखडेच मेळया. Old Goa Virgin Coconut Oil is organic cold pressed, made from fresh coconuts. Just 1 spoon a day. Old Goa Virgin Coconut Oil increases metabolism, boosts immunity. Old Goa Virgin Coconut Oil is most powerful health supplement on earth. Buy at your nearest pharmacy or superstore. आत्मनिर्भर भारत आणि स्वयंपूर्ण गोवा हे सपन मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी गोंयांक दाखयला. EDCची मुखेलमंत्री रोजगार येवजण नव्या उद्योजकांक कमी व्याजदरान रीण दितात. नमस्कार, म्हजें नांव रुशाली सामंत. हांव ब्युटिशियन आनी मेकअप आर्टिस्ट म्हणून काम करता. ह्या फिल्डान म्हाका जवळ जवळ 15-16 वर्सां जालीं हांव काम करता. जातालें अशें की सदांच आपल्याक एक फायनान्शियल सपोर्ट जाय आसता, तो केन्ना केन्ना मेळना. जो बँकेचें लोन घेवपाक आमी खूब भिता. सो अशा वेळार फ्रिलान्सिंग हो एकूच ऑप्शन आसता आमचे कडेन. हांव सदांच अशें चिंततालें की म्हजो एक स्वताचो सेटअप आसचो, पण भंय दिसतालो. आग्नेल इन्स्टिट्यूट ह्या इन्स्टिट्यूटांतल्यान हांवें 6 म्हयन्याचें ट्रेनिंग जेन्ना अटेंड केलें, थंयच्यान म्हाका कळ्ळें की EDC आमकां लोन दिता आनी तें लोन घेवन आमी आमचो स्वताचो सेटअप करपाक शकता. बँके परस हे लोन खूब चीप आसता किंवा इंट्रस्ट रेट तांचो खूब कमी आसता. सो हांवेंनूय अशें म्हटलें की हांव प्रयत्न करतलें आनी हे लोन घेवपाक लागून हांवें अप्लाय केलें. म्हाका आज खुशी जाता की तें लोन घेवन हांवें म्हजो पयलो सेटअप केलो, पण तो रेंटेड आशिल्ल्या कारणान मागीर हांवें अशें विचार केले की म्हजें स्वताचें अशें कितें तरी जाय. 2 वर्सां कंप्लीट जाल्या उपरांत हांवें एडिशनल लोन घेतलें EDCंतल्यानूच आनी तेन्नाय त्याय वेळार म्हाका भरपूर तांची मदत मेळ्ळी, भरपूर तांच्यांनी म्हाका सपोर्ट केलो आनी हांवें स्वताची जागा घेवन हो सेटअप आज हांगा केल्लो आसा. म्हजें अशें मागणें आसा की गोंयच्या सगळ्या नवीन शिकिल्ल्या भुरग्यांनी, फ्रेशर्स, हर एक तरेच्या प्रोफेशनान जे भुरगे फुडें सरपाक शकता तांच्यांनी ह्या लोना खातीर अप्रोच जावचें, EDC कडल्यान लोन घेवचें आनी आपले स्वताचो कारभार सुरू करपाक तांच्यांनी तांचे कडल्यान मदत घेवन तो करचो. आप भ्रष्टाचार करिना, लोकां खातीर वावुरता. दिल्लीत करून दाखयलां, गोंयांतय करून दाखयतले. गोंयच्या आपाचे फुडारी मिस्टर क्लीन म्हूण आपाचो कॅप्टन वेन्झी आनी डॉमिनीक गांवकार सांगता. भ्रष्टाचार फक्त देवूच ना करूंक शकता म्हूण दक्षिण गोंयचो खासदार सार्दिनान केजरीवालाच्या भ्रष्टाचार मुक्त सरकाराचे गॅरंटीक थोमणो मारले उपरांत आपाची जाप. आतां इलेक्ट्रिसिटीची बिलां आसात, तुमचे कडेन स्टाफ ना म्हणून 30 दिसां भितर जायना. हो प्रश्न म्हाका दिसता सरकारान आन्सर करपाक जाय. सरकाराची जबाबदारी आसा की बिल 30 दिसां भितर रेज जावपाक जाय. 60-60 दिसांनी बिलां काडटा. म्हाका दिसता हातूंत व्हडली कॉन्स्पिरसी आसा, कारण जो स्लॅब चेंज जाता पळय तातूंत ऑलमोस्ट 30% इन्क्रीज जाता बिलांची. हे गरीब लोकांनी वचपाचें खंय? आज जर ते एक बिल दिवपाक पावना ते दुसऱ्या म्हयन्याक वता आनी दुसऱ्या म्हयन्याक ते डबल ट्रिपल जाता, प्लस ताचेर इंट्रस्ट जोडलो वता. तेन्ना एक गोश्ट लक्षांत घेयात की सरकार खंय तरी फेल जाला म्हणून हें घडलां. गव्हर्मेंट स्टाफाचेर तुमचो कंट्रोल ना, कारण पयशे दिवन हे स्टाफ तुमी घेतात, पयशे दिवन फावर मारून घेता आनी प्रत्येक जाणांक कोणी सुपिरियरान मेमो काडी जाल्यार तो म्हणटा आपलो मिनिस्टर आसा आपूण पळोवन घेतलो म्हणून. ही परिस्थिती आसा. स्टाफाचेर तुमी एक्शन घेया, करचे ना स्टाफ मिस्टेक, ना जाल्यार एक नैतीक जबाबदारी स्विकारा की आमी चुकल्या म्हणून. मुख्यमंत्र्यान भिवपाची गरज ना म्हूण सांगून 11 म्हयने धुकल्ले. मेळावलेची जमीन अजून IITचेच नांवार. लोकांचेर घाल्ल्यो केशी फाटी घेतिल्ल्यो ना म्हूण मेळावले आनी लागसारच्या वाठारांतलो लोक चाळवला. मेळावलेच्या इश्यूचेर ग्रामसभा घेयात म्हूण पंचायती भायर 9 दीस जाले धरण्यार, कोणूच येना. आतां मंगळारा 70th मोर्चा काडपाची तयारी. सोडचना रे सोडचना, जिंकले बघा सोडचना, सोडचना रे सोडचना, जिंकले बघा सोडचना. आंदोलनाचो हो पार्ट 1. मेळावली आंदोलनाचे सिक्वल चालूच. IIT गेली, मात जमनीची मालकी आणि केशी उरल्यात. तेन्ना आता हो जो मोर्चा आसा हेच्या फुडें इल्लो चड करून तीव्र जातलो. मोठ्या प्रमाणात आमी करतले. आमी कशेंच कोणाक सोडपाचे ना. वेंचणूक तेकली तशी 70th मेळावलेचो इश्यू परत तापूंक सुरू. आता IIT आंदोलनाचो पार्ट 2 चालू जाला.
हे फावट IITची जमीन परत आशिल्ली तशी लोकांच्या नावार करूंक आनी आंदोलनाच्यो केशी फाटीं घेवंक 9 दीस जाले, पंचायतीचो कोणूच धरण्याक दाद दिना. प्रमोद सावंत म्हणटात भिवपाची गरज ना, भिवपाची गरज ना. हेज्या उतराक आयज पासून 10-11 म्हयने जाले आमी हांगासर ओगी आसा. 10-11 म्हयने जाले तेका नोटिशन एक काडपाक जाले ना. म्हणजे तुम्ही समजोवपाक जाय भिवपाची गरज ना करून लोकांक सगळ्या गोंयच्या काबार केल्ले आसा. हांव तेका सांगपाक सोदता भिवपाची गरज ना न्हू. तुका आतां ह्या 2022 इलेक्शनाक तुका भिवपाची तुजे पार्टीक आनी तुका गरज पडटली. कित्याक आमी सगळ्या गोंयच्या लोकांक आव्हान करता की हे BJP पार्टीक म्हणटा ती परत रुलिंग सरकार करपाक हेंकां कसो चान्स दिवंक जायना. आमी आतां ह्या सगळ्यांच्या विरोधान आमचो स्थानिक आमदार पंच जे कोण ऑफिसर आसा त्यांच्या विरोधान फाल्यां अख्खे 70 वापय मतदारसंघ तशेंच पर्या मतदारसंघात एक भव्य मोर्चा काडचेलो आसा हेंच्या निशेधान. प्रुडंटा खातीर कल्पेश गांवस. मोगोन 31 सीट TMC खंय विकल्यात. त्या डिलाच्या 4% म्हणल्यार सुमार 1 कोटी तांच्या बँक अकाउंटांत पावला. मोगोचे फुडारी दलाल जाल्यात. मोगो आनी TMCचो आदलो फुडारी लोव मामलेदाराचो आरोप. PWD मंत्री आसतना सुदिनान कसलोच गैरव्यवहार करूं ना म्हूण खंय देवाक प्रमाण रावन सांगचें. मोगोचोच मुख्यमंत्री जातलो म्हणप खंय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रॅक्ट. ह्या सरकाराक आमकां घरां धाडूं जाय की आमची बी एक एम्बिशन आसा की मोगो पक्षाचो जो नेता आसा ताकाय आमी मुख्यमंत्री करपाक सोदता. ते आमचे स्वप्न पुरे करपा खातीर तुमी सगळ्यांनी वावुरचें. एके वाटेन मोगोन TMCचो पदर धरून BJP आड मिशन चीफ मिनिस्टर लॉन्च केला. ते वटेन आदी आनी उपरांत थोडे दीस TMCचे लॉजिंग बोर्डिंगांत आशिल्लो लहू पक्षाची एक अंदरकी बात वाऱ्यार घालूंक लागला. मोगोन खंय TMCक सीट विकले. डिलाचे 4% पावले. हायपॅक समजता त्या प्रमाणे गोंयकार हे सगळे रोकडे मूर्ख जातले म्हणून ते 500 रुपया 5000 रुपया ग्रह आदार करपाचें नाटक करता. बायलांक जर 5000 रुपये दिले जाल्यार सगळीं मतां आपल्याक पडटली असो तांचो भ्रम आसा. आनी हे 5000 रुपये दिवप तांकां फॉर्म दिवप तांचेर सगळें इन्फॉर्मेशन घेवप आनी हो वायलेशन ऑफ प्रायवसी जे प्रत्येक गोंयकारांक अपील आसा की असल्या अमिशाक बळी पडूं नाका. ढवळीकरांचेर डिस्ट्रेस्ड. तांचे फंडींग तिजोरी उस्तूंक सुरू. ह्या MG पार्टीन जवळ जवळ 31 सीट TMCक विकल्या म्हणजे हेजें ट्रान्झॅक्शन जर तुमकां जाय जाल्यार बँक ऑफ महाराष्ट्रान वचा आनी अकाउंटाचेर पळय 1 कोटी रुपया ट्रान्सफर जाला. दॅट इज ओन्ली 4% ऑफ द डील. बाकीचे तुम्ही समजा बाकी वील बी इन कॅश. माझी नॉलेज आणि माझो एक्सपिरियन्स फॉर लास्ट 15 इयर्स हे लिडर न्ही जाल्यार हे डीलर. अजून TMCच्या सीट शेअरिंग TMC आणि MGP सीट शेअरिंग जाल्ले ना तरी पण त्याच्या भावान काल म्हाड्डोळा डिक्लेअर करून सोडलें आपलो भाव CM सुदीन ढवळीकर CM म्हणून. हेका TMC एग्री जातले. TMCचो पयलींच प्रपोजल आसा की बहुजन समाजाचो लिडर बहुजन समाजाचो CM आसतलो म्हणून पुणे सुद्दां. पूण आतां हेणी डिक्लेअर करून सोडलो म्हणजे वायलेशन ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रॅक्ट. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. पेडणे कोरगांवकारान ताची भौशीक तांक दाखयली. आमदार मंत्री बाबू आसगांवकारान परत आनी वेंचणुकेक रावचो न्ही. ताणें पेडणे कसलींच कामां केल्ली ना. सगळ्या फ्रंटार खंय बाबू फेल. मिशन फॉर लोकलाचें पेडणे शक्ती प्रदर्शन. फाटलीं 20 वर्सां पेडणेकार खंय कोरगांवकारा सारकेल्या फुडाऱ्याक रावताले. पेडणेकाराचें नांव खंय तो घाण जावंक दिवचो ना. जा 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 रे बाबू जा अब वापस मरगाव तुझा. पुरे दादागिरी पुरे हुकुमशाही. आता हे पेडणेकर दादागिरी खूप बंद घेऊन का आम्ही ठाम तुका धारपाक ऑलरेडी तुका कुट्टाळ्याच्या फुडाक आम्ही पावलेलो माझा आणि तुका पुढे आम्ही डायरेक्ट धाडटले ते मरगाव धाडटले. आम्ही उगी राहूचे ना. त्यांचे प्रश्न आज कोर्टान त्याचा खितपत पडलेले आसा. तर ह्या प्रश्न सोडवपा खातीर एक दीस सुद्धा बाबू आजोवकारान विधानसभेत प्रश्न मांडलो तर म्हाका कोणी तो दाखोवपाचो. आमचो राजन कोरगांवकारा कडेन पळोवपाचो जो दृश्टिकोन आसलो तो एक सुशिक्षीत
सादो आणि सरळ मनाचो असो एक नेतो आमकां लाभलेलो आसा जेची आमी उपेक्षा 20 वर्सां करताले. एक दृढ निश्चय जाल्लो आसा तो असोच फुडें वचा. हेच आणखी गुणले जावन इंटू जावन म्हणटा तशें तेचो भरघोस म्हणजे एक तर्फी इलेक्शन जावन तेचो विजय जावपाचो अशी तुमचे कडेन विनंती करता. विचार करता करता एक गोष्ट कळली, हे 20 वर्षात त्यांच्यानी सगळ्यांनी उपभोग घेतला, स्वतःचा विकास केला त्यांच्यानी, पण माझ्या पेडणेकरांसाठी कोणी काय केलं? ह्याच्या पुढे प्रत्येक नोकरी जी असलेली ती एअरपोर्टाचेर असो खंयच्या प्रकल्पाचेर असो ही माझ्या पेडणेकरांसाठीच असलेली आणि दुसऱ्याचो विचार केलो जावचो ना. जे काही जोड धंदे जे धंद्या रिलेटेड काय आसा ते कॉन्ट्रॅक्ट ही माझ्या पेडणेकरांकच मेळटली. ह्याच्या पुढे जो विधानसभेत जो असतलो तो तुम्ही प्रत्यक्ष माझो प्रत्येक पेडणेकर असतलो. जाणट्यांचे आरोग्य नेमान तपासूंक जाय. शिरोडेच्या 45 बुथांनी दर 3 ते 6 म्हयन्यांनी जाणट्यां खातीर हेल्थ चेकअप दवरतले म्हूण आमदार सुभाष शिरोडकार सांगता. स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवा निमतान शिरोडे होमिओपॅथी वैजकी कॅम्प जालो. 6 म्हयन्यां मेरेनच्या भुरग्यांक 0 to 6 स्कीम आसतली. भुरग्यांच्या भलायके विशीं खंय जागृताय करतले. आमचे इंटर्न्स डॉक्टर्स जे आसात आनी आमचे सिनियर डॉक्टर्स जे आसात तांचे मार्फत हे 45 बुथांचेर आबालवृद्ध जे आसात त्यांचे सगळ्यांचे परीक्षण करपाचें, एक्झामिनेशन करपाचें. आणि हो कार्यक्रम जो आसा पळय तो सातत्यान सादारणशा 6 म्हयन्यांतल्यान एकदां किंवा 3 म्हयन्यांतल्यान एकदां हो मुखार कंटिन्यू उरपाचो. 0 to 6 अशा प्रकारची एक स्कीम आमी राबोवपाक केल्ली आसा, जेणे करून पूर्ण मतदारसंघात जी साधारण अशी 1000-1500 भुरगीं आसात 0 to 6 वयोगटांतली, ह्या भुरग्यांचे एकंदरीत सगळें निरीक्षण, हेल्था संबंधीचें निरीक्षण करप, एक्झामिनेशन करप. आणि एखादी भुरगें खंय ताका कितें कमी आसा जर जायत, ताजी वेट बरोबर ना, ताजी हायट बरोबर ना, एखादी वयाच्या मानान 4 वर्सांचो भुरगो, 5 वर्सां भुरगो किंवा 6 वर्सां भुरगो, जाल्यार ह्या गोश्टी कडेन पेरंट्साची लक्षांत हाडून दिवप ही गोश्ट आसा ती, जेणे करून एक वेगळी प्रकारची जागृती जी आसा पळय न्ही ती आरोग्या संबंधी जातली. विविध वेगळे वेगळे रोगांचे पेशंट आयज ह्या कॅम्पाक आयिल्ले आसा आनी कॅम्पाक प्रतिसाद मेळत जाल्यार भरपूर बरोसो प्रतिसाद मेळ्ळा. आझादी का अमृत महोत्सव हो एक आमी इनिशिएटीव घेतला की आमी 75 कॅम्प्स ऑल ओवर गोवा करतले म्हणून. हे बुलेटिन इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक लायव्ह फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, ॲप, फेसबुक पेज, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपाचेर. 4 चौकांत मास्क घालात, विस्कळ भोंवात, सॅनिटायझर वापरात, वाशिनाचे 2 डोस घेयात. बी प्रुडंट. देव बरें करूं.